Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एग्रीमेंट तू घेऊन गेले मागे इतलेला एग्रीमेंट तू घेऊन गेले त्याच्या साइन मारून तू खबर ना मिळालं तू आणि एग्रीमेंट घेऊन तू तर त्या घेऊन येता ब्लॅकमेल केलं एग्रीमेंट तुझ्या हाती पडलो तू वाचू ना एग्रीमेंट तू खबर ना म्हणा एग्रीमेंट वाचलो एग्रीमेंट वाचलो तू मार्केट कमिटी पालिकेत कुफुजावा करता म्हण आर्थिक गैरव्यवहाराचो आरोप। हांव जर एलिगेशन करता कंप्लीट मार्केट कमिटी ते म्हणतात आमकां कांय खबर नासतना केला इवन इन्क्लुडिंग मार्केट कमिटी चेअरमॅन VCP ते बसून काल म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना आणि मागीर कळटा की ते हेच VCP आपूण एग्रीमेंट घेवन CP कडेन वचून सायन मारून घेता। हे कोण मारल्या भशेन करता कोण रडल्या भशेन करता कांय कळना शेवट नुकसानी म्युनिसिपालिटीची। फायलीचेर सही करपी नगराध्यक्षाक विचारल्यार जाप ना तो सीओचेर दुखलून मेकळो। म्हाका पळयता मरे फायल पुतो म्हाका डिस्कस सॉरी सीओन केला ते म्हाजे कांयच ना तितून सीओ सगळे सीओन केले ना सीओ को फायल आहा ती अरे यू आर इलेक्टेड council is there ओय रे So you are not involved in this process? No. All is done by CEO? Yeah. Agnello Fernandez? CP, allotment of these jobs is done by following due procedure? No, to see. Okay, now CEO is signing. I just seen one hade. To seen kya? Final agreement is signed by the CEO. No. Is doing any mistake, it is duty of the council to make him responsible. Because तुगे authority चड आहा तेजबरोबर. CEO is ना नाल्यार आमी म्युनिसिपालिटी मीटिंग इलेक्शन जावपा नाका. एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून तशी सगळी केला पळय सगळी सिवून केला आमकां फायलच येवना आमची कमिटी साइन कोणाले असते फायलीचे खबर ना पळया न्ही तुमी। मार्केट कमिटीची अध्यक्ष उपनगराध्यक्ष मिडियाक विचारल्यार सांगता फायल तिजे कडेन खंय येवकूच ना मात बसकेंत भलतेंच उलयल्या। कोणे मारली साइन तेजेर साइन कोणे मारली तुम्ही आता मिटिंगेत सांगितले आम्ही आपण व्हेल्ली पण CP कडेन ना ATO गेल्लो फायल घेवन साइन घेवपाक ते नांव आसले थंय रिकॉर्ड आसा तुम्ही आता सांगला आपण घेऊन गेले म्हणून ना ATO आणि हांव आसले थंय पण ते आमकां कांय खबर ना एग्रीमेंट तू घेऊन गेले मागे इतलेला एग्रीमेंट तू घेऊन गेले त्याच्या साइन मारून मार्केट कमिटीचे वांगडी आणि बाकीचे नगरसेवक नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षा आड आक्रमक परत ऑक्शन आणि चौकशी मागतात। ज्या फायली बद्दल आणि ज्या दुकानाच्या ऑक्शना बद्दल जे कितें घनश्याम बाबान सांगला ती फायल पहिली गजाल म्हणल्यार मार्केट कमिटीक येवना। परतो प्रोसिजर ऑक्शनाचेर घेतलो आमचे रिझोल्युशन घेवन परती मिटींग घेवन ही जी 2 शॉपां आसा ताजे ऑक्शन परते जावपा जाय त्याक मडगांवचो आमदार हातून एकलो चड इन्वॉल्व जातलो भितर हांव डायरेक्ट सांगता एलिगेशन जे पेपर चड कोण वाचना थंय घालून आणि ऑक्शन केला म्हणून दाखयला प्रोसिजर बेस्ट केला नाटक ज्या जाग्यार 15,000 रुपया भाडे येता त्या जाग्यार 3,500-4,000 रुपया भाडे घेवन यांच्यानी फुकली म्हणटा तशी। Will you be writing to the DMA in this regard? Yeah, I will write definitely. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।